नमस्कार, हांव जयंत जाधव, विनायक कला संघाचो प्रोग्राम सेक्रेटरी. माझ्या बरोबर आमचे अध्यक्ष श्री यशवंत गडेकर, एक्झिक्युटिव्ह मेंबर सूरज वाघमोडे, आबा बिचोलकर, गोपाळ, नाथन, आर्या जाधव, आम्ही सगळे जाण अनेक आणि मेंबर आमचो प्रदीप आसात, रवी गोरला आसा, दत्तराज शिंदे आसा, मंजुनाथ आसा, अविनाश आसा, गौरव राय आसा, असे अनेक मेंबर आम्ही सगळे जाण गेली 38 वर्सां हो विनायक कला संघ सार्वजनिक गणेशोत्सव MMC गार्डन बायणा हांगा साजरो करता. आमकां आनंद जाता की आमचो आज गणेशोत्सव 38व्या वर्षान पावल्लो आसा आणि हे पावताना आमी अनेक जाणांच्या कडेन वर्गणीक वयता, डोनेशनाक वयता. ते असंख्य जाण आमकां वर्गणी दिता, डोनेशन दिता, आशिर्वाद दिता, पूण तांकांय आमी देव बरें करूं अशें म्हणटा. विनायक कला संघान एक परंपरा दवरल्या की दर वर्सा गणपती जो देखावो करता ताका एक थीम आसता. ह्या फाटी आमचो थीम निसर्गाचेर डिपेंड आसात. सगळे फूल फळांचेर गणपती आमचो आसा आणि त्याच बरोबर विनायक कला संघ आनी एक परंपरा दवरला म्हणजे आमच्या माटवाचेर जो आमी साऊंड लायता, गाणी लायता, ती सगळी भक्ती गितां आसता, देवाची आसता. केन्नाच खंयच्या पिक्चराची किंवा इतर करिना. हांगासर जे कार्यक्रम जाता, भजन जाता, घुमट आरती जाता, नाटक जाता, भुरग्यांची वेशभूषा स्पर्धा, नृत्य स्पर्धा जाता, सत्यनारायण महापूजा जाता. म्हणजे आमच्या संस्कृतीक धरून आमी सगळें करता. जेन्ना विसर्जन करता त्या वेळार सुद्दां आमी दिंडी, पारंपरीक दिंडीन आमी हांगासर गणपती बाप्पाचं विसर्जन बायणा वेळेचेर आमी हे करता. हे करतना आमकां सगळ्यांचे सहकार्य लागता. आमचे सगळे मेंबर एकजूट जावन तेंची फॅमिली, सगळी जनता, विजय चोगले साहेब आसत, आमदार संकल्प, आमदार दाजी आसत, हे सगळे जाण आमकां मदत करता. माजी आमदार मिलिंद नाईक मदत करता, नाना बांदेकर आमकां मदत करता. असे अनेक लोक, कुबेर बिल्डर्स आसत, हे सगळ्यांनी फुलाची पाकळी दिवन आम्ही हो गणेशोत्सव साजरो करता. तुम्ही सगळ्यांनी आमच्या गणेशोत्सव ह्या फाटी खास आकर्षण म्हणजे कला सांस्कृतिक केंद्रा कडल्यान आमकां एक नाटक मेळ्ळें आसा. कोंकणी धमाल विनोदी नाटक आसा. त्याचबरोबर भुरग्यांची वेशभूषा आसा. SSCन प्रथम द्वितीय आयिल्ल्या भुरग्यांचे आमी सन्मान करता. 15 ऑगस्टाक एलोकेशन कॉम्पिटिशन करता ऑल गोवा. 19 डिसेंबराक रन फॉर युनिटी मॅरेथॉन रेस करता. गणपती बाप्पा चरणा कडेन प्रार्थना आमकां सगळ्यांक आणि सगळ्या भाविकांक उत्तम आरोग्य, उदंड आयुष्य लाभो. आमच्या गोंयचे, आमच्या देशाचे, देश समृद्ध जावचो. देव बरें करूं. वंदे मातरम. सगळ्यात पयलीं समेस्त गोंयकारां चवथीची उमेद करपी आमची चवथ आमच्या मूळ घरान देड दिसाची गणपती करताले. एक त्या तुम्ही पळयला आसतले, त्या निमतान आमचे सगळे कुटुंब एकठांय जाता. अशीच गोंयची खासियत म्हणटा तशी चवथ घराघरान जाता. सार्वजनीक गणेशोत्सवा पेक्षा घरातली चवथ गोंयांत खूब दीस जाता, खूब कडेन जाता आणि प्रत्येक कुटुंबान अशीच भरपूर लोक येवन अशी एक बरें आनंदाचें अशें वातावरण आसता. चवथीक आमी सगळे जाण, हांव सगळ्या कडेन मागता की ही चवथ तुमची सगळ्यांची बरी वचूं, देवान तुमकां सगळ्यांक बरें आयुश्य आरोग्य दिवं आणि हे सगळें करतना पर्यावरणा खातीर आमचो जो कितें हातभार आमी लावंक शकता. म्हणजे चवथ मनयतना पर्यावरण राखपाचो एक संदेश आमी सगळ्यांक दिवया. फोग मारतना जावं आनी कितें करतना सेफ रावात. अशेंच गणपती पावयतना निर्माल्य एका रिस्पॉन्सिबली सगळ्यांक म्हणजे जंय जंय कलेक्शन आसा थंय दियात. हे एकूच अपील करता सगळ्यांक परतून एकदां चवथीची उमेद करता. गोंयकारांक पयल्यो चवथीच्यो शुभेच्छा दिता. आनी गोंयांत म्हणजे आज 1 दिसाचो गणपती, 5 दिसाचो गणपती, 7 दिसाचो, 11 दिसाचो गणपती आज आमी गोंयांत दवरता. आनी गोंयच्या गणपतीची खासियत, गोंयच्या गणपतीची खासियत म्हणजे आज तुमी आतांच जशें पळयलें जाल्यार सगळे कुटुंब एकठांय येता. कोणी भायर आसता, कोणी आपल्या परदेशान आसता, कोण मुंबय, दिल्ली खंय आसतात आपल्या कामा निमित्तान. ते सगळे कुटुंब एकठांय येता आणि एकठांय येवन एक मोठ्या प्रमाणात आमी गणेश चतुर्थी साजरी करतात. आनी त्या खातीर चड उमेद दिसता की म्हणजे खूब जाण आपल्या कामा निमित्तान खंय खंय आसतात, पूण जेन्ना सगळे एकठांय मेळटा तेन्ना परत नाती एकठांय येता. एक कुटुंब जे आमी ही गणेश चतुर्थी मनयता आनी त्या खातीर गोंय ह्या कुटुंब गणपती खातीर खूब फामाद आसा. हांव सगळ्यां कडेन मागता की आमी म्हणटा की गणपती हो निसर्गाचो देवता, नाजाल्यार पर्यावरणाचो देवता. तेन्ना आमी सगळ्यांनी ही गणेश चतुर्थी मनयता आसतना, देवा कडेन गाराणें घालता आसतना, ताजे कडेन कितें मागता आसतना आमी सगळ्यांनी एक लक्षांत दवरचें की पर्यावरण राखप आज आमची प्रत्येकाची काळाची गरज आसा. आनी तुमी सगळ्यांनी निसर्गाचे देवतेक जेन्ना आमी तांकां कितें मागतात तेन्ना देवाकूय आमी एक निसर्ग राखून आमी तुमची गणेश चतुर्थी मनयतात अशी एक मेसेज सगळ्या कडेन वचपाक जाय. चतुर्थीच न्ही जाल्यार गणपती देवाक आमी प्रत्येक गोश्टीक हिंदू धर्मान खंयचीय गोश्ट जाता आसतना आमी गणपतीक पयलो मान दितात, तांची पुजा पयलीं करतात. सो म्हाका दिसता वर्सभर आनी आमी आसा म्हणसर पर्यावरण राखप
राखप निसर्ग राखप आणि आमच्या फुडल्या पिळगेक कितें तरी आमी दवरप ही आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा आमची तुमी सगळे दवरतले अशी म्हाका खात्री आसा परत एकदा सगळ्यांक गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा देव बरें गणपती बाप्पा आयज आमच्या सड्या भागात जो मुरगांवचा राजा जो मंडप आसा आनी ताजो सार्वजनीक गणपती जो 9 दिसाचो आसता कितलींशीं वर्सां जाली आयज म्हाका दिसता हें आमचें 16वें वर्स जे ते सार्वजनीक गणपती उत्सव एक मोठ्या प्रमाणे मनयता आख्ख्या गोंयभर मुरगांवच्या राजाचें आयज एक नांव आसा आनी आयज खरेंच आमकां खंय तरी आमी म्हणटा भाग्यवान कित्याक आमकां आयज जी फर्स्ट पुजा जी आमकां आयज मुरगांवच्या राजाची जी गणपतीची ही करपाक खंय तरी आमकां तेजो लाभ मेळ्ळो आनी आतां आमी पुजा केलेली आसा हांव मागता देवा गणपती कडेन कितें ससोच तेजो आशिर्वाद आख्ख्या आमच्या मुरगांवच्या लोकांचेर आसचो तशें तेंच्या आख्ख्या फॅमिलीचेर तेंच्या बाळांचेर भुरग्यांचेर सगळ्या म्हाज्या भयणीचेर भावांचेर जे आमचे ज्येश्ठ नागरीक आसा तेंचेर असोच तेजो आशिर्वाद आसचो आनी आयज मुरगांवचो राजाचो जो आशिर्वाद आयज आख्ख्या आमच्या सड्यावयच्या लोकांचेर आसा खूब जाणांची मनोकामना पूर्ण जाल्लेली आसा जी हांगा मागून घेतलेली आसा आयजूच हांव पळयतालो कोणाचे गेल्या फावटी मागून घेतलेली जी मनोकामना पूर्ण जाल्या उपरांत ताणें कितें तरी हांगा दान केल्लेलें आसा भांगाची वस्तू हाडून सो अशे खुबशे लोक ह्या मुरगांवच्या राजा कडेन मागून वयता आनी एक चमत्कारी शेप्ती आसा ह्या आमच्या मुरगांवच्या राजाच्या फाटल्यान तेज्या लागून लोकांक तेजेर विश्वास आसा आनी आख्खो आमचो सड्याकार अशे आख्खे मुरगांवचे आनी गोंयचे लोक सुद्दां हांगा तेजें दर्शन घेवपाक लागून येता आनी जेन्ना विसर्जनाच्या टायमार तुमी मुद्दाम पळया हजारांनी लोक भायर सरून विसर्जन बाप्पा मोरयाचें विसर्जन करपाक लागून फुडाकार घेता हांव मागता आख्ख्या लोकांनी हे गणपतीचें दर्शन घेवचो तेजो आशिर्वाद घेवचो आनी तसोच सगळ्या मुरगांवच्या लोकांक तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांचो गणपतीचो सदांच आशिर्वाद आमचेर आसचो समस्त गोंयकारांक तशेंच मुरगांवकारांक गणपतीची गणेश चतुर्थीची शुभेच्छा आणि आयज आमी स्थापनाची अभिषेक केलेलो आसा आणि मुरगांवचो राजाचे जाणा 11 दीस आसता ह्यो आणि विविध कार्यक्रम घडोवन हाडटा महाप्रसादूय आसता सगळीं जाणां येवन हेचे लाभ घेता आणि सगळ्यान बरें म्हणल्यार खूब जाणांची इच्छा हांगा मुरगांवच्या राजाक तेगेली पुरी जाता हे मान्यता आसा सो देवा कडेन मागता की आमचे सगळे मुरगांवाच्या लोकांची इच्छा पुरी जावं तांकां सुख समृद्धी लाभ जावं आणि सगळीं जाणां सुखान रावपाची इतली देवा कडेन प्रार्थना